देव बरो दीस दिवं. आज आमी रायबंदर गांवांत वर्तमान ह्या घरान आयिल्ले आसा. मेळपाक आमच्या गोंयच्या एक प्रॉमिनंट पर्सनॅलिटी, जे गोंयचे दायज एक व्हडलो दोंगर सारको एकठांवन दवरलेलो मनीस, जाचें नांव आसा विनायक बाब विष्णू खेडेकार. आज आमी सगळे गोंयकार आमची छाती मानान फुल्लेली आसा. भारत सरकारान तांकां ह्या वर्साचे पद्मश्री पुरस्कार दिवन तांकां सन्मानीत केल्ले आसा. पद्मश्री ही आमच्या भारताची 4 सिव्हिलियन एवॉर्ड्सांतली सगळ्यान व्हडली एवॉर्ड्स. तातूंत भारत रत्न हे सगळ्यांत श्रेष्ठ. आनी आज पासून 2 जानेवारी 1954 जी इन्स्टिट्यूट केल्ली, तेन्ना ते आज पासून भारत रत्न 48 लोकांक दिल्लें आसा. ताजें दुसरें आसा एवॉर्ड ते पद्मविभूषण. आज पासून 321 जाणांक दिल्लें आसा. तिसरें हायेस्ट एवॉर्ड आसा ते पद्मभूषण, जें आज पासून 1270 लोकांक दिल्लें आसा. आनी पद्मश्री हें एवॉर्ड आज पासून 3005 लोकांक दिल्लें आसा. भितर 15 गोंयकार आसा आनी तातूंतलो एक आमचो विनायक बाब खेडेकार. म्हणून आज आमी आयिल्ले आसा तांचे कडेन 2 उतरां तांचे कडसून आयकुपाक आनी तांकां मान दिवपाक की तांणी गोंयच्या आमच्या धर्तेक आपणाचें दायज जें ताणें लोकां फुडें हाडलें. तांची 18 बुकां आसा. 14 मराठीन, 4 इंग्लिशीन, जी आज जे कोण हिस्ट्रीचे हेरिटेजाचे एक्टिविस्ट आसा, जे कोण रिसर्चर्स आसा, तांकां दे आर द ऑथेंटीक सोर्स ऑफ हेरिटेज ऑफ गोवा. आनी दीस सोर्स ऑफ हेरिटेज ही तांणी कितल्याशाच दशकांचेर कलेक्ट केल्ली आसा. सो लेट अस स्पीक टू विनायक बाब खेडेकार. विनायक बाब खेडेकार, नमस्कार तुमकां. आनी खूब अभिनंदन गोंयकारा कडसून की तुमकां ही पद्मश्री म्हणटा ती एवॉर्ड मेळ्ळी म्हणून. एक प्रश्न येता, म्हणजे ही जी तुमकां पद्मश्री मेळ्ळी म्हणून जेन्ना तुमकां खबर कळ्ळी, ती कशी कळ्ळी आनी कोणें सांगलें आनी तुमचो भितरलो रिएक्शन कितें जालें ताका? वेल 25 तारखेक सादारण दनफरां केन्ना तरी गृह मंत्रालयांतून उलयतां अशें सांगपी एक म्हाका फोन आयलो. आनी ताचें पयलें उतर आशिल्लें, भारत सरकार ने आपको पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया है साहब. हें इतलें सांगले नंतर एक पॉज घेतलो ताणें. हांवूय तसो थोडो थँक्यू म्हणपाक पॉज घेतलो. आनीक हांवें ठीक आसा तर स्विकार करूंक ना अशें तांणी विचारलें. तें तांकां सांगलें. म्हणजे तुमचो कन्सेंट घेतलो? हय. म्हणजे मदीं कितें जालें, टेक्निकली कांय लोकांनी नाकारलेलें बी न्ही, म्हणजे ताका लागून कदाचित आसत, म्हाका खबर ना. पण त्या नंतर खरें म्हाका थोडोसो अजाप दिसलें खरें म्हळ्यार. कारण हांवें तें विचारूं ना. ओन्ली हांवें कोणी नांव म्हजें सुचयलें किंवा गव्हर्मेंटाक धाडलें हें म्हाका आजतागायत खबर ना. इतले पद्दतीन की काल तांचो परत फोन आयलो. म्हजो पत्तो, फोन नंबर, खंयच्यान तरी फोन घेवन म्हजो पत्तो आनी फोन नंबर आसतल्या, मेल ID हें तांणी काल घेतलां म्हजे कडल्यान. आतां तें मेळ्ळें म्हटले बरोबर म्हाका 2 खबरी जाणवल्यो. एक म्हळ्यार इतले वर्सां हांवें जें काम केलें, कश्ट केले, ताची दखल भारत सरकारचे लेवलचेर घेतली गेली. आनी ताचे परस जे लोककलाकार किंवा म्हाका माहिती दिवपी अशे गोंयच्या खेडेवाड्यांतले कितलेशेच लोक, आग्रा दोंगरांनी, मांगरांनी, खोपींनी रावपी त्या लोकांची याद जाली, ज्यांनी म्हाका
ही सगळी इतली वर्सां म्हाका सांबाळ्ळो अशें हांव म्हणटा. कांय वेळा हांव तांचेर तापला, म्हायती घेता आसतना कांय वेळा हें जालां, पूण तांची याद जाली. आनीक आनंद तर जावंकूच जाय साहजिकच, कारण इतलो व्हडलो पुरस्कार ताका एक कितें म्हणुया एक स्टेटस आसा. परंतु अशें दिसलें की जबाबदारी वाडली आतां. हांव घरान सांगलें की घरकान्नीक म्हळें की म्हाका म्हटलें दडपण आयिल्ल्या सारकें आयलां. कित्याक तर आतां चड उरलेले म्हज्या जिणेन चड काम करूंक जाय म्हाका, म्हत्वाचें काम करूंक जाय आनी एक जबाबदारी आयली. हांव जो सामान्य मनीस म्हणून काम करतालो ताचे ऐवजी एक जबाबदारी आयली अशें हांवें तिका सांगलें. आनी ती जबाबदारी घेवन आयजूय म्हाका त्या जबाबदारीची जाणीव सतत जायत आसा. तुमी जबाबदारीचे उलयले, पूण ही जबाबदारी आज जेन्ना आमी पळयतात तेन्ना ताज्या खातीर ताज्या फाटल्यान खूब शिक्षण आसचें पडटा आनी एक क्वॉलिफिकेशनां आसचीं पडटा. पूण एक सांगीनशें दिसता की आमच्या गोंयकार लोकांक की एक बाळ जें 29 सप्टेंबर 1938 एका ल्हानशा गोंयच्या खेड्यान जे आमी सावयवेरें म्हणून वळखतात आज, तातूंत जल्म घेता आनी आज ती एदी व्हडली महान व्यक्ती जावन तांकां भारताच्या सरकारान पद्मश्री दिता. ही वाटचाल कितें तरी एक अद्भुत आसूंक जाय. तर हांगा तुमकां एक प्रश्न विचारपाचो दिसता की जे तुमी पळय जिणें आतां हातूंत सावयवेऱ्या गांवांत काडलें, मागीर तुमी थंयसून म्हाड्डोळा येवन रावले, पूण हें जें तुमचें भुरगेपण जें सावयवेऱ्या तुमी काडलें त्या गांवांत, कारण तो एक सुंदर गांव, त्या गांवांत ताणें त्या गांवांत तुमकां कितें दिलें काय तुमी गांवांक कितें दिलें? गांवांत म्हाका खूबच दिलें. जें दिलें तेंच हांव आयज मेरेन वापरतां अशें हांव म्हणटलों. कारण कितें जालें की एक तर आमी आमच्या वाड्यार खेडें म्हणटात थंय आमी एक भजनाचे 4 लोक एकठांय येवन आमी थंय एक मांगर काडलो आनी थंय भजन करपाक सुरवात केली. हांगासरल्यान ती सुरवात जाली. आनी दुसरें कितें जालें तुमकां म्हाका सांगपाक कांय लज दिसना की हांव भटपण करपी मनीस, म्हणजे पुरोहिताच्या कुटुंबांत जल्माक आयिल्लो आनी वाडवडिलां पासून तें चलत आयिल्लें. थंय कितें जालें, बोणये नांवाच्या वाड्यार कामीण दोंगराचे वयर थंय, आनी तेन्ना रस्ते बिस्ते कांय ना, सगळें चलून वचपाचें. खेडे आमी रावताले. तर थंय एक लग्न लावपाचें, भट जाय आनी आमी थंयचे पुरोहीत, म्हणटा आमी वचपाचें. म्हज्या बापायन म्हाका सांगलें की तूं चल आनी तें लग्न कर. वय वर्सां 12 अथवा 13 फकत. तुमची वर्सां तेन्ना 12 किंवा 13? 13. हय हय. आनी तें लग्न लावपाची जबाबदारी म्हजेर आयली. म्हाका मंत्र ताचे थोडे शिकलोलो हांव अर्थात कितें करपाचें वगैरे, पण म्हाका सिक्वेन्सीस खबर नाशिल्ले, कित्या फाटल्यान कितें करपाचें. न्हवरो भितर घेतलो, न्हवरो भितर घेतना कितें करपाचें, मागीर कितें करपाचें अशें हें खबर नाशिल्लें. तें बापायक सांगलें की म्हाका मातशें हें सांग, हें कशें कितें करपाचें तें बरोवनूच दी. सिक्वेन्सीस मुख्यता, कित्या फाटल्यान कितें. तो बरोवपाक बी बसलो आनी ताणें सांगलें, म्हटलें अशें कितें थंय बाये म्हणून एक आसा, ती धवळां गायतली. ती गायता तशें तशें तूं करीत चल, तोंडान मंत्र म्हण. बरें म्हटलें, बरें जाता, तशें हें करुया. हांव गेलो थंय आनी थंय प्रत्यक्ष अशें दिसलें की ती बाई गायताली आनी तशें तशें हांव करीत वतालों. म्हणजे करे गाडगे बदलशी भटा बिरा म्हणा अशें तिणें म्हटलें. आतां पिच्यांचे 5 गोंडे नवरत्नांची केदाली, हें घेतलो चडूं आली काय कुळाची माया, अशें तिणें म्हटलें की हांवें तेल चडोवपाचें, तेल लावपाक तेल हळद लाया म्हणून सांगपाचें. अशे भशेन ती एक लग्नांतलो विधी गायत गेली
आनी हांव तसो तसो तो करीत गेलो. आनी म्हाका अशी थोडीशी याद जाता की त्या वेळार हांव असो अस्वस्थ जाल्लो. इम्प्रेस जालो अशें म्हणचे परस अस्वस्थ जाल्लो. अरे हें कितें तरी वेगळें आसा. आनी म्हाका दिसता ती कीट तेन्ना पडलेली. ती मागीर कांय वर्सांनी तिचो उजो जालो. आनीक सावयवेरें ह्या गांवांत आमी अनंताचे तळयेन सदांच घोंसळ घालपी म्हणुया. आनीक थंय जाता त्यो धालो. तो कोण तेन्ना म्हाका याद जाता बाबूसो कितें तरी चांफाडचो एक ग्रामपुरुशाक प्रसाद लायतालो. तो गाराणें घालतालो. तें गाराणें सगळ्यो खबरी थंयच्यो जेन्ना पळोवंक लागलो आनी ते हें जाताली आपली कितें ताचें नांव म्हाका म्हणजे सतयां कडेन धुप्यान थंय थंय हें जाताली. अशे वेगळे वेगळे हे सगळे प्रकार. शिगम्यान नाचताले. म्हाका खूब उमेद तासो वाजोवपाची घुमट वाजोवपाची बी तेन्ना. पूण आमच्या घरान घुमटाक आपलो जाल्यार न्हावंक जाय इतलें सवळें. पण तेन्ना जें कितें सावयवेऱ्यान म्हाका दिलें तेंच आयज मेरेन हांव वापरतां. आनी ताणेंच म्हाका व्हडलो केलो अशें म्हणुया. इंग्लिशीन एक म्हण आसा, फ्रॉम लिटल एकॉन्स ग्रो बीग ओक्स. म्हणजे ल्हान बिये पासून एक व्हडलें वडाचें झाड जाता. हय. तुमी सांगला त्या प्रमाणे सावयवेऱ्या गांवांत जी बी लायिल्ली, हय, जी कल्चराची बी तुमकां लायिल्ली, ती वाडून एक व्हडलो आज आमी वृक्ष दिश्टी पडटा. पूण ह्या वृक्षाचे एक खानी सावयवेरेसून म्हाड्डोळा वचून थंय स्थायीक जाल्ली. कशी पावली ती खानी थंय? नाही, म्हाड्डोळो खरें म्हणजे जितेंद्र अभिषेकीचो वडील बाळूबू अभिषेकी ताचे कडेन किर्तन शिकपाक हांव गेलो आनी थंय रावतालो. तांच्या घरांत रावतालो कांय दिवस. मागीर थंयच्यान थंय कायम रावणें शक्य नाशिल्लें. म्हणटा म्हाळशीच्या देवळांत थंय तांकां एक भट जाय आशिल्लो. म्हणटा थंय आयलो आनी म्हाळशेची सेवा करतालो. म्हाळशे कडेन कितली वर्सां केली सेवा? 12 वर्सां. 12 वर्सां. आनी सांजचो मागीर बाळूमा कडेन शिकूंक वचपाचें. अशे भशेन तो काळ हांवें घालयलो. हे जितेंद्र अभिषेकी बी सगळे रावताले पळय, ते मंगेशी रावताले. मंगेशी रावताले. म्हणजे तुमी म्हाड्डोळे आनी मंगेशी कितें 5 मिनटांचें व्हडलें न्ही अशें. तेन्ना त्या किर्तनांत आनी किर्तनां करूंकूय सुरवात केली त्या काळांत. किर्तनां करूंक सुरवात केली म्हणजे किर्तना खातीर फिरचें लागलें वेगळ्या वेगळ्या गांव वाड्यांनी. थंय कितें कितें पळोवंक मेळ्ळें. आनी ताचे मदीं एक जी घटना घडली तिणें ती अत्यंत म्हत्वाची म्हजे दृश्टीन, की सादारण 1959 हांव मुंबय गेल्लो आनी तेन्ना बॉर्डरी 6 वरांचेर बंद जाताल्यो पुर्तुगीजाचो तेंप. आनी ताका लागून 6 वरांचेर हांव थंय पावलो 6 वरां नंतर. आनी म्हाका तांणी गोंयांत भितर सोडूंक ना. म्हणटा थंय रावचें लागलें. ते शेजरा आंगडी म्हणटात त्या गांवांत कोणाचे तरी पडवेन न्हिदलो. पण तो सारकी घुमटाचो आनी हाचो आवाज येतालो म्हाका, घुमटां शामेळ हाचो. आनी ताका लागून तें कितें तें पळोवपाक हांव थंय गेलो आनी थंय खेळ चलतालो. आनी म्हाका याद आसा की तो खेळ हांवें संपूर्ण रात्र बसून पळयला तांचे बरोबर. आनी ताच्यो काही हांवें बरोवन दवरलेलें. तें म्हाका मागीर मेळ्ळें घरांत 59तलें. हय. आनी ताका लागून अशें दिसलें की आतां ना, आतां हें कायम व्रत म्हणून हाचो स्विकार करपाचो आनी हेंच करपाचें, हाचे पेक्षा दुसरें न्ही. अशें थंयच्यान जालें. खंयची बॉर्डर आशिल्ली ही पोळें बॉर्डर. पोळें म्हणजे काणकोणचे फुडें. काणकोण. आनी हे तुमकां जें आयकूंक येतालें तें गोंयच्या भायर. गोंयच्या भायर. पण तो जो खेळ नांवाचो प्रकार आसा, फाटल्यान म्हाका अभ्यास करतना समजलें, तो खेळ हो प्रकार लोलयें सुद्दां जातालो. आनी थंय एक पेद्रू फर्नांडीस ताचें नांव, तो क्रिश्चन, तो हे दशावताराचे खेळ करतालो थंय. ते हाडून आमी हांगा मागीर फेस्टिवलांत सुद्दां केला ताचो एक खेळ खंय पणजे. पणजे. पूण ते
त्या भागात म्हणजे साधारण असनोटी किंवा वयर सुप्यापर्यंत त्या सगळ्या भागात ते दशावतारी खेळ जाताले. एक कितें जाणा थोडेशें तांत्रीक हें सांगपाचें जालें जाल्यार गोंयचो कालो तो काणकोणा मेरेन जाता. ताचे फुडें मागीर ते खेळ, ताचे फुडें यक्षगान, अशी ही एक लोकनाट्याची परंपरा. मागीर हेवटे दशावतार जालो. गोंयचो कालो असो आमी म्हणटात तेन्ना सुद्दां तो 3 प्रकारचो कालो आसा, तुमकां खबर आसतली. काणकोणान तेवटेन तो संकासूर वो रातकालो म्हणून वळखतात. फोंडे केपें ह्या भागात ताका फकत कालो म्हणटात आनी पेडणेच्या भागात ताका दशावतारी कालो म्हणटा. इतलो फरक आसा की आमी बुवा किंवा हरदास म्हणटा, पेडण्यात ताका नायक म्हणटात. ताचे फुडें मागीर तो आरोने बाळ क्रीडा कालो आसा आनी मागीर ताचे नंतर दशावतारी नाटक हो प्रकार मालवण बी त्या सगळ्या भागात. ही एक जी परंपरा आसा, ह्या सगळ्या परंपरांचो अभ्यास करता आसतना अभ्यास करपाची मुख्य ठिणगी अशें हांव म्हणटा की थंय त्या आंगडी आंगडीन पडली. तुमी जे हें पळय वाडटा आसतना तुमी सगळें पळयलें, जे ते खेळ पळयले थंय, तुमच्या गांवांत कितें पळयलें, किर्तनान तुमी भाग घेतले, तर हें तुमी डॉक्युमेंट करपाक स्टार्ट केलें आनी डॉक्युमेंट करून तुमी हाजेर हीं 18 बुकां बरयलीं. ह्या बुकां मदीं जर कोणी गोंयच्या बद्दल एक जनरल व्यू असो पळोवंक जाय जाल्यार तुमी हातूंतल्या ह्या 18 बुकां मदले खंयचे बूक तुमी रेकमेंड करतले? वेल, ताचे पयलीं एक म्हाका सांगपाचें आसा की हांव पयलीं कांय वर्सां ही म्हजी फक्त नोट्स घेवपाच्यो, ताचेर कितें बरोवपाचें अशें, म्हणजे स्थानीक वृत्तपत्रांत गोमंतक तेन्ना आशिल्लो, गोमंतकान कितें बरोवचें, भायरूय थोडें धाडलें. म्हणजे केसरीचो प्रतिनिधी हांव जर्नलिस्ट म्हणूनय काम केलां कांय वर्सां. म्हणजे तें केसरीतय बरोवपाचें हें सगळें म्हजें सुरू आशिल्लें. पण पुस्तक म्हणटात तें मात्र पुस्तक रुपान आयलें तें सादारण केन्ना म्हाका नक्की हें म्हत्वाचें ना. पूण गोमंतकीय लोककला हें कला आनी त्या वेळचें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, स्पोर्ट्स एंड कल्चरल डिपार्टमेंट तांणी पब्लीश केल्लें. पण तुमी विचारलें त्या प्रमाण कोणीय जर विचारलें जाल्यार जाका हांव गोंयच्या लोकजिवनाचो, जनजिवनाचो समग्र अभ्यास असो शब्द हांव वापरतां. तातूंत मराठींतलें लोकसरिता आनी इंग्लिशींतलें लँड लायफ एंड लिगसी, गोवा लँड लायफ एंड लिगसी. ह्या पुस्तकांनी तुमकां म्हजे दृश्टीन गोंयच्या एकूण गोंयचें दायज, सांस्कृतीक दायज, गोंयच्यो लोककला, गोंयचे उत्सव, गोंयची लोकदैवतां, तांचे विधी विधानां, तांचे सण परब, इतलेंच न्ही तर स्पोर्ट्स सुद्दां, म्हणजे फोक लेवलचेर जाता तो, म्हणजे कोळणेबार म्हणा किंवा अशे भशेचो, हें सगळें तुमकां ह्या पुस्तकांनी आमकां मेळटलें कोणाकय. ओके. अशे भशेची ही 2 पुस्तकां हांव रेकमेंड करता. आनी ताचे मागीर कितें जालें, थोडेंशें म्हाका वेगळें सांगूंक जाय की गोंयच्या लोकजिवनाचो सगळो अभ्यास केल्या नंतर तातूंतली एक म्हत्वाची जमात जांकां आदिवासी दर्जा मागीर मेळ्ळा, ती म्हणजे गोवा कुळमी. ते कुळम्याचेर एक पुस्तक केलें. हें जाल्या नंतर म्हाका अशें दिसलें एक गांव आमी, एक प्रातिनिधीक गांव असो, ज्या गांवाचो सांस्कृतीक इतिहास हांव तुमच्या रेग्युलर ह्याच्या इतिहासाचेर पडना, तो ह्या हाचेर घेतलो. तातूंत श्रीमान शिरोडें हें पुस्तक तातूंतल्यान आयलां. आनी ताचे नंतर मागीर एक विधी, जसो लग्नाख्यान आसा, केवळ गोंयच्या वेगळ्या वेगळ्या जमातींची लग्न कशीं जातात हें अशें डिटेल करत गेलो. थोडोसो उरफाटो प्रवास आसा. ओके. म्हणजे सुरवातीक सांगपाचें आनी मागीर ताचे वयर वयर वचपाचें, ताचे जे लोक सगळें घेवन ताचो फरक करत गेलो. पण एक खरें की आजय लोकसरिता हें पुस्तक, जाका कांय लोकांनी गोंयचे संस्कृतीचें बायबल म्हळें, तें हें म्हत्वाचें.
ताचे नंतर ताच्यो बऱ्योचश्यो तातूंतल्यो वेगळ्यो खबरी, वेगळी सुदारणा केवळ न्ही तर संपूर्ण वेगळ्यो खबरी. जातूंत एक म्हत्वाचो भाग आसा तो म्हणजे जाका हांव इको कल्चर असो शब्द वापरता, पर्यावरणीय संस्कृती. गोंयची संस्कृती ही पर्यावरणाक पूरक कशी आसा. आयज आमी प्रदुशणाचो विचार करतात, तर अशा वेळार त्या पुस्तकांत गोंयचे म्हणजे आमचे गणपती म्हटलो जाल्यार किंवा आमचो खंयचोय इतर उत्सव, ह्या उत्सवांत पर्यावरणाचें जतन करपाचें कशे भशेचें जाता, रिस्पेक्ट फॉर नेचर, ह्या गोष्टींचो तातूंत विचार केलो. हे सगळ्या नंतरच्या अर्थात हे तुम्ही सगळें बरोवन काडलें. तुमी एक सामकी एक ट्रेजरी अशी करून दवरलेली आसा. हें जालें तुमचें लिखाणाचें. पूण म्हाका अशें म्हणून दिसता, पॉसिबली आय मे नॉट बी करेक्ट, बट हाजी तुमकां जें तुमी कलेक्ट करून दवरलेलें आशिल्लें तें तुमकां लोकां मदीं व्हरपा खातीर आनी लोकांक प्रेरीत करपा खातीर मेन म्हणजे तुमी कला अकादमीन मेंबर सेक्रेटरी म्हणून जाले. तर हो प्रवास तुमचो कला अकादमीन जे तुमी जाले, म्हणजे ही कला अकादमी आशिल्ली खंय? आज आमी ती व्हडलो भव्य चार्ल्स कोरियाची बिल्डींग पळयता, पूण लोकांक खबर ना की ही कला अकादमी म्हणटा ताजें बी आशिल्लें खंय, तें गेलें खंयसून. हाजेर एक कला अकादमीचें पयलें ऑफिस जेन्ना हांव जॉयन जालां डिसेंबरांत कितें तरी, तेन्ना एका ब्लॉकांत खाजगी बिल्डिंगेंतल्या 3-4 खोलयांच्या ब्लॉकांत कांपालार कांपाल म्हणजे हय ती सुशिला बिल्डींग, शांता बिल्डींग, थंय तें कांपाल, थंय तें ऑफिस आशिल्लें आनी एकूण 5 लोक आशिल्ले. 60,000 रुपयांचें आमचें बजेट आशिल्लें तेन्ना त्या वेळार. आनीक कितें तरी काम नाट्य पयलीं कितें जाल्लें, सरकारान नाट्य अकादमीची कला अकादमी केल्ली, पण नाट्य विशयक कार्यक्रम थंय चड जाताले आनी बाकी कार्यक्रम व्हडलेशे कांय नाशिल्ले, म्हणजे शिबिरां, नाटकांचे स्पर्धा वगैरे वगैरे. आनी म्हाका अशें लक्षांत आयलें की हातूंत वेगळे वेगळे गोश्ट खबरी, म्हणजे कलेच्या क्षेत्रांतले जे वेगळे वेगळे विशय आसात तांचो सगळ्यांचो आस्पाव आसूंक जाय. म्हणून हांव जॉयन जालां डिसेंबरांत. मार्चांत आमी म्युझीक फॅकल्टी विद्यालय सुरू केलें, जंय रत्नकांत रामनाथकर, श्रीपाद बाब नेवरेकार, यशवंत केरकार अशे गोंयकारच आशिल्ले सुरवातीक. दरम्यान पॉवर हावस म्हणजे थंयचें काम सोंपले नंतर तें मोडपाचें आशिल्लें, म्हणटा हांवें सरकाराक पॉवर हावस म्हणजे लोकांक कळचें ना. म्हणजे आज ज्या जाग्याचेर ईडीसी बिल्डींग आसा थंय, रायट तेंच थंयच. आनी थंय जें कितें आशिल्लें म्हणजे तेन्ना ती DC कितें तरी हें करंट जनरेटर आशिल्लो, जनरेटरचो, पण थंय जें कितें आशिल्लें तें कन्वर्ट करून ताचें एक थिएटर करचें अशें हांवें सरकाराक हें केलें. तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकर मुख्यमंत्री आनी अध्यक्ष कला अकादमीचो. ताका लागून म्हाका आनी बांदोडकराचो परिचय म्हजो 1956 पासूनचो भाऊचो. ताका लागून म्हजो बरो हें आशिल्लो परिचय. आनी भाऊक सांगलें आनी तें कन्वर्ट करून घेतलें फॅकल्टी आपल्या थिएटरांत आनी थंय म्युझीक फॅकल्टी इस्टॅब्लीश केली. त्या बिल्डिंगेंतनू आमी आपल्या ब्लॉकांत न्हू, शांता बिल्डिंगेंतल्या आमी ऑल इंडिया रेडिओ मुखार एक प्रायवेट बंगलो, जो मिनिस्टर एन्थनी डिसुजा थंय रावतालो एका काळार, तो आमी घेतलेलो गोवा कॉलेज ऑफ आर्ट खातीर, जें नेक्स्ट एप्रिलांत सुरू केल्लें. आनी थंयच्यान मागीर ह्या कला अकादमीच्या आतांच्या हातूंत आयलें. एक सांगपाक जाय, दोन तीन म्हत्वाच्यो खबरी म्हाका सांगपाक म्हणजे एक तरेचो अभिमान दिसता. एक थोडो वेगळ्या प्रकारचो शब्द वापरता की गर्वाक अहंकाराचो वास आसा, पण अभिमान हो आत्मभानांतून येता. हो म्हाका अभिमान आसा सांगपाक की जेन्ना हांव जॉयन जालो कला अकादमीत तेन्ना 60,000 रुपयांचें बजेट आशिल्लें आनी जेन्ना रिटायर जालो तेन्ना 1,75,00,000 बजेट आशिल्लें. जेन्ना हांव जॉयन जालो तेन्ना एकूण 5 लोक कला अकादमीत काम करताले फक्त, आनी जेन्ना रिटायर जालो तेन्ना 110 लोक. हाचे पेक्षा
जे कांयच नाशिल्लें थंय सगळें उबें करपाचो हें मेळ्ळो. आनी हांव केन्नाय सांगता की त्या कला अकादमीच्या फावंडेशना खातीर जे चिरे घाल्या गुंडे आसात तातूंतलो एक चिरो हांव आसता. हाचो एक अभिमान आसा. आनी दुसरें कितें जालें की सतत हांव ह्यो लोककला लोकसंस्कृती ह्या हातूंतल्यान विचार करणारो मनीस. आनी ताका लागून म्हाका अशें दिसलें की कला अकादमीन लोककलांचें अशें एक स्वतंत्र सेक्शन आसूंक जाय आनी आमचें काम थंय जावंक जाय. आनी ह्या खातीर एक गोश्ट केली ती म्हणजे आमी विभागीय लोककला महोत्सव म्हणून केले. त्या वेळावेली परिस्थिती कशी आशिल्ली तर हे लोक गांवगिऱ्या वाठारांतले हे लोक स्टेजीर येवपाक भियेताले, बिचकताले अशें म्हणटा हांव. तर आनी तातूंत हे लायट्स आनी मायक्रोफोन पळयले की ते सारके नाच सुद्दां नाशिल्ले. ताचे परस एक म्हत्वाचो मुद्दो असो की आमी जाका आयज लोककला लोककलाकार हे शब्द वापरतात अशें थंय गांवागाड्यांनी गांववाड्यांनी कांयच नासता. तो तांच्या जीवन प्रणालीचो एक भाग आसा. ती विधी विधानां म्हणून ते आचरण करतात. देवाचें वर्साचें काम आमी करतात अशी तांची भावना आसा. धालो म्हणा शिगमो म्हणा किंवा खंयचोय प्रकार जर घेतलो जाल्यार तो विधी म्हणून जाता. आनी लोक इतलें हें की घोडेमोडणी खातीर घोडे ते देवा कडेन दवरलेले आसपाचे, ते ठरावीक दीस काडपाचे. तो सांगता मदीं काडिना पूण नाचूंक तयार नाशिल्ले लोक. म्हणजे तांकां तयार करून प्रत्येक खेड्या पाड्यांत वचून प्रत्येक हातूंत वचून तांकां तयार करून कशे भशेन स्टेजीर हाडप हें काम त्या काळांत जालें. आनी तातूंत सादारण म्हणजे खूब सगळे प्रत्येक तालुक्यांत एक एक फेस्टिवल घेतला. केपें काणकोण सांगें सगळें धरून. आनीक दुसरो म्हत्वाची खबर की लोककला हो शब्दच तेन्ना कोणाक चड खबर नाशिल्लो. हाका लोककला म्हणटात. म्हाका याद जाता जेन्ना पणजेंत आमी काणकोणचो एक कार्यक्रम केलो. डॉक्टर जिबलो गांवकार हो काणकोणचो, पण तो म्हाका विचारता खेडेकार हें काणकोणचें. म्हणजे तांणी सुद्दां तें पळोवंक ना किंवा लोकांक खबर नाशिल्लें तें सगळें हाडपाचो. आनी तातूंत लोककला हो शब्द प्रामुख्यान हाडपाक म्हाका संद मेळ्ळी. आनी ताचे बरोबर दुसरी म्हत्वाची खबर अशी की तेन्ना पयले फावट जेन्ना पंडीत जवाहरलाल नेहरू पंतप्रधान म्हणून गोंयांत आयले तेन्ना ताका जो प्रोग्राम कल्चरल प्रोग्राम म्हणून दाखयलो तातूंत एक मांडो, देखणी, कुरिदी, फादो आनी एक फुगडी कितें तरी अशें हें गोंयचें कल्चर म्हणून ताका दाखयल्लें. आनी कदाचित ताका लागून ताणें गोवा के लोग अलग है हें सांगपाक कदाचित ताका ताचे वयल्यान हें जालें जायत. पण गोंयची संस्कृती ही भारतीय संस्कृती आसा. हांगासरले ख्रिश्चन लोक जागर करतात, दांडला खेळ करतात, इंत्रूज करतात. ती शिगम्याची नक्कल कशी शिगमोच करतात ताका म्हणटात इंत्रूज. धालो खेळटात गावड्यांच्यो कुळमी बायलो. हें कोणाक खबर सुद्दां नाशिल्लें. आनी तो कार्यक्रम जेन्ना आमी हाडलो तो मागीर मॉस्कोक सुद्दां धाडलो. पयलो ग्रूप म्हाका मेळ्ळो धालो करपी बी नाचपी तो केपेंचो अवेडें केपेंचो तें आमयल्लें डायस म्हणून ताचो. त्यामुळे म्हाका भारतीय संस्कृतीचें गोंयांत पुनस्थापना अशें म्हणचें न्ही, खरें आशिल्लें तें कितें म्हणूं येता काय की थोडेंशें कुशीन पडत चल्लेलें तें लोकांक दाखोवपाची. आनी गोंयांत हिंदू ख्रिश्चन इवन मुसलमानांचो रातीब नांवाचो प्रकार जो हांवें पयल्यांदा हाडला. आनी हे सगळे प्रकार लोक मुखार गोंयांत पयल्यांदा हाडपाची संद म्हाका मेळ्ळी. भाग्य असो शब्द वापरता हांव. ही पद्मश्री तातूंतल्यान आयल्या. आनी ताचे बरोबर दुसरें अशें की ही संद म्हाका कला अकादमीन दिली. अशा प्रकारचें खंयचेंय प्रपोजल हांवें जर घालें जायत जाल्यार केन्नाच म्हजें तें ना आसूं हें नाका अशें म्हणून जावं ना.
फायनान्स सेक्रेटरीन आडमेळ्या हाडलें जायत जाल्यार मुख्यमंत्र्या कडेन सांगतकच ते फायनान्स सेक्रेटरीक आपोवन सांगताले हें कर हें म्हणून. आनी ताका लागून कला अकादमीन लोककलांचे एक वेगळें सेक्शन अशा पर्यंत की डायरेक्टर फोक आर्ट अशी एक स्वतंत्र थंय पद निर्माण करून थंय सबंद काम करपाक. आनी आमी लोककला दिवस असो एक हें करताले, सेलिब्रेट करताले. ज्या दिवस गोंयच्या एका प्रमुख अशा लोककलाकाराक हाडून ताचो सन्मान करपाचो अशें आशिल्लें. मिस्टर केडेकर, जे हे तुमी येदी व्हडली आमकां ही दायजा बद्दल तुमच्या एफर्ट्सा बद्दल येदी व्हडली खाण जी आमच्या मुखार हाडून दवरली, हय, आज भारत सरकारान जाचो प्रायम मिनिस्टर गोंयांत येवन आमकां एक अलग लोक हे म्हणून सांगिल्ले, ताजी अलग पद्दतीन तुमची आज तांणी रेकॉग्निशन दिल्लें आसा तुमकां. ताज्या बद्दल आमी गोंयकारांचे छाती सामकी अभिमानान फुल्ल्या. आनी ताज्या खातीर तुमकां हांव खूब खूब अभिनंदन करता. तुमी आमचे कडेन उलयले, आमकां इतली तुमची इन्फॉर्मेशन दिलें ताजे बद्दल थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें करूं. देव बरें करूं. धन्यवाद. म्हाकाय खूब बरें दिसलें.